कोलवा मुंगुल वाठारांतल्या शगुन हॉटेला लागसार अनवळख्यांनी दोगा तरणाट्याचेर मंगळारा सकाळी खुंची हल्लो केलो। 24 वर्साचो रफीक तशन आणि 20 वर्साचो युकेश तशन हाचेर अनवळख्यांनी कोयतो, दाणो आणि तलवारीन हल्लो केल्याचें कळटा। तशेंच तांच्या गाडयेचेर गुळीबार जाल्ल्याचें कळटा। हल्ल्यात जखमी जाल्ल्यान दोगांकूय उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्या। हे दोगूय जखमी तरणाटे वॉल्टर गँगाचे मेंबर आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे दोग तरणाटे आणि हल्लो करपी अनवळख्यां मदीं खंय ह्यान पयलीं झगडी जाल्ली, ताका लागून हो हल्लो जाल्ल्याचें कळटा। हल्लो करपी गँगाचो सोद सुरू आसा। फातोर्डा पुलिशेन घडणूक थळावेल्यान बुलेट्स जप्त केल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। दोन गटां मदीं हो गँग वॉर आशिल्ल्याचे दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी सांगले। उसमें जितनी अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उसमें यह है कि दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई। हाँ। और उसमें मतलब उन्होंने डंडा और कोयता से मतलब अटैक किया, तो उनको ग्रीवस इंजरीज है। हमें एक लाइव बुलेट मिली है। ओके। और ये कौन से ग्रुप कुछ आइडेंटिफाई हो गए? अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग। आज सकाळी 2:30 सुमार एक वॉर हांगा झगडी जाली, गँग वॉर। तातूंत भितर काही युवकांनी एक गाडी आड घाली आणि त्या भितर तातूंतले दोन युवक आशिल्ले तांकां मारले। हातूंत भितर कोयते, दाणे आणि त्याच बरोबर गन फायरी जाले। झगडी जातकीर हे दोन्ही युवकांनी आपली सुटका करून तांणी गाडयेक आपल्याक लॉक करून घेतले। ताचे नंतर दुसरी जे गँग आयिल्ले तांणी तांचेर फायरिंग केली। पुलिसांक एक लायव्ह कारतूस मेळिल्ले आसा। त्याच बरोबर ज्यो गुळी मेळिल्ल्यो त्योय गुळी मेळ्ळ्यात, ज्यो यूज केल्ल्यो गुळयो त्योय मेळ्ळ्यात। आनी सद्याक जे दोन्ही इंजर्ड युवक आसा तांकां जीएमसी ट्रिटमेंटा खातीर व्हेल्यात। माहिती मेळटे प्रमाणे हे दोगी जाण पयलींची तांची झगडी आशिल्ली दोन्ही गँगा भितर, ताका लागून ही झगडी जाल्ली आसा। आनीक हे दोन युवक आशिल्ले ते कोलवाच्या डिस्को भितर आशिल्ले आणि तांकां तांचेर पाळत दवरून दुसरे गँग आशिल्ले तांणी तांची इनोवा गाडी घेवन तांची जी बॉलेनो गाडी आशिल्ली तांकां हांगा मुंगुल रोडाचेर आड घाली आणि ताचे नंतर ही झगडी जाली। कोलवाचेर आपलो दबदबो निर्माण करपाक लागून ही झगडी जाल्या अशें सुत्रां कडल्यान माहिती मेळटा। सद्याक जे अटॅकर आशिल्ले ते एब्सकॉन्डिंग आसात आणि पुलीस तांचो सोद घेतात। दक्षिण गोंयच्या एसपीन सांगिल्ले त्या प्रमाणे तांणी वेगवेगळे टीम फॉर्म केल्ले आसात आणि तांचो शोध चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानीकार।